least for the alliance. काँग्रेस आज कितलेंय देखून सांगले जाल्यार काँग्रेस आयज पासून कानार धरना रे. हांव नको. यू जस्ट टेल मी. एक काम करा. आयज मार्मांगोवा तालुकान एकलो बरें काम करता तो दिश्टी पडटा म्हणटा तो संकल्प. यार दाखोया म्हाका काँग्रेस लिडर कोण काम करता ते. अरे कितें हे आयज अशें चल्ल्या जे माये प्रॉमिस दिला म्हणून तिकेट दिवन सोडले. कोण हो तेका फेवर करपाचो म्हणून तिकेट चडली. आयज पासून बीजेपीचेर काँग्रेसान कितें उलयला रे. कितें उलयला ते दाखोया मरे. कितें करता रे. हो कोणाक तुमी बसून चान्स दिवपाक करता रे. हे फाटी इलेक्शनाक जरी तर एक टायम बराबर रावना आनी हे तर इलेक्शन जिखपा म्हणून तुमचे तर मतीन ना जाल्यार बरें आमी कांय उलोवपाक जायना. लोगो येता काल्लूस येता काँग्रेसान स्ट्रॉंग जातली ना म्हणटा तूं काँग्रेस. थंय बाबा काल्लूस जॉयंट जाला तांकां. काल्लूसाक वास्को सपोर्टूय आहा. आमकांय वास्को सपोर्ट आहा हे इसरो नाका तुमी. कित्याक आमी वास्को जल्मलेले आमी. तुमकां सांगला वास्को जल्मलेले आनी हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 फाटी जिखलेले. जुजाफली म्हणून जिखलेले. हे म्हणून आयज पासून हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता लोकांक बगले जे हे भोंवता कितें आसा सगळ्यांचो कोणाक सपोर्ट जावोच पडटा. कितलोय देखून तूं हे आसत हुशार आसत आनी कितलोय देखून वोटर तुजी बराबर आसत जाल्यार देखून दुसऱ्याचो सपोर्ट गेली शिवार मुखार वचपाक शकना. कित्याक सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां जावो. आनी हेच बोबाट मारीत आहा. आनी जरी तर फाल्यां कितेंय जरी जालें वास्ट बरें वो कितेंय तरी जालें जाल्यार हे केल्याकूच रडपाचें म्हणटा ते. सर तुमचे स्टार्टेड माय वर्क. आय एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सॉरी आय एम नॉट अ पर्सन टू चेंज द कॉन्स्टिट्युएन्सीज लायक दॅट. सी 30 वर्सां 25 वर्सां सुमार जाली म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें चेंज केलो ना. वास्को ते वास्को रावला. पूण हे वोट म्हाजे वास्को आसले म्हणून हांव हिंगा येयला. अबाउट रफली 16,000 वोट आहा तो म्हाज्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन आलो तो दाबोले गेला. आनी हेच कामा लागून हांवें हें सीट मागला. कित्याक हांवें काम केल्लें आहा. म्हाजो लोक उगडास करता. सो हेच सीट फायनल कितेंय जावं केसलें कितेंय येवं आमी दाबोली रावपाक ना. 7-8 म्हयने जाले म्हागेलें ह्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चालू आहा. आनी हें काम चालू हेका लागून आहा. आमी 1999 इलेक्शन हेच दाबोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन हिंगा जिखलेले. 2007 आमी परत हांगा हेच लोकांचेर ह्या वोटरांचेर आमी जिखलेले. आनी आयज लॉंग पेंडींग म्हणटा ते सारके की आमी जायते एक वर्स पयलीं आमी बोबाट मारीत आहाय. बराबर येयली जाल्यार युनिटी जाली जाल्यार आमी बरी फायट दिवपाक जाता. पूण ह्या आयज पासून जालें दिसता पडना. आमी ह्या हेजेर तर करतले. आमी तर बीजेपी कार्ड धाडटले जाल्यार सगळे एकठांय जावपाची गरज आसा. पूण आयज टीएमसी तशेंच इवन काँग्रेस हे देखून आयज उलयता की इवन विजयी बोबाट मारता की सगळे एकठांय जावया. अरे उलय नाका करून दाखोया. उलयल्यार जायना. उलयता तितलें करून दाखोवपा जाय. पूण आयज पासून कोणेंय केलो ना. आयज पळया मरे लिस्ट डिक्लेअर केला. त्या लिस्टा वयले कितले देखून कॅन्डिडेट जिखोन येवपाक शकता. पूण हांव कितें म्हणटा हे बरे कॅन्डिडेट तुमी जिखतले कॅन्डिडेटाक तिकेट कित्याक दिनाय. कोणाकूय दिता. हांव मानता ही काँग्रेस पार्टी ही तुमची पार्टी. यू हॅव टू डिसायड नॉट वी. बट देर शूड बी सम अंडरस्टँडींग अशें जे हुंय कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण सारको जिखता न्हू. तुमची एक पार्टी अशें जालो आहा खंयचोय कॅन्डिडेट घाल नांवाक घाल ताका प्रॉमीस दिलोले आहा. तो प्रॉमीस दिलो म्हणटकच ताका आमच्या पार्टीन भितर गेला म्हणटकच तेच कॅन्डिडेटाक घाल आनी तेच टिकेट दी. म्हणजे जिखतलो तें ना. विनिबिलिटी ना. हे विनिबिलिटी कित्याक ना. आनी विनिबिलिटी कित्याक पळयना तूं. विनिबिलिटी म्हणटा ती मोस्ट इम्पॉर्टंट. ह्या 2022 इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक विनिबिलिटी म्हणटा ती इम्पॉर्टंट. बट अशें जालोलें आहा हेणी ताका भितर गेलो तेणे तो रागार जातलो ताका लागून ती तिकेट तेका दिवया. अरे कितें करता रे दोशा. लोकांचे इलेशे भावना आयकोया रे.
जे कॉन्स्टिट्युन्सीन भितर वसा आनी कॉन्स्टिट्युन्सीन भितर वचोन पळया रे लोक कितें उलयता तो हे कांय जायना हे सगळें कितें आहा हांव प्रेसिडेंट हांवें ताका प्रॉमिस दिला चल ताका तिकेट दिवया आनी कितें रे कोणाक पायचो हात रे हो हे भाशेन जावपा जायना आनी हे भाशेन जायत जाल्यार न्हू परत आनी एक फावटी सांगता बीजेपीक परत चान्स पडटलो कित्याक आमी डिविजन आमचे मदें जावपा जायना काँग्रेस पार्टी जरी तर आमची पार्टीन हें देखून मुखार वचपाचें चिंतलां इवन एलोन इवन सम अदर पार्टीज दुसरी पार्टी लिव्हिंग अदर दुसरी पार्टीन देखून करून अलायन्स करपाचें हें आमच्या पार्टीचें मतीन आहा आमी कशे भाशेन इलेक्शना मुखार वयतले आनी आयज जरी तर आमी सिंगल वयता न्हू एलोन वयता न्हू एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हणून वयता न्हू जाल्यार उगडास तर जाय ते जाण येवपाचे रेडी आहा काँग्रेसाचे मनीस रेडी आहा दुसरे MLA रेडी आहा येवपाचे आनी ते थोड्या दिसांनी तुमी पळयतले हो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कसलो आवाज जाता तो पळयतले कित्याक लास्ट मिनिट वी विल मेक अ वंडर. So you are a good place candidates in all constituencies. Definitely no. I don't say Congress. I don't give a false promise. You know, some we have certain limit. ये constituency ना मोइतले. Wherever there is a winnability, wherever the person can win in that. Immaterial of the Congress candidate is winning everything. No, why we have to mercy? आमी कित्याक चोवपा जाय रे? काँग्रेसाचे एजेंट कित्याक होवपा जाय रे? अरे Congress if doesn't want to win the constituency, then why we have to go back to them again? कित्याक आमी म्हणटा ते कित्याक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कशी मुखार वयता कोण कॅन्डिडेट जाता आनी कोण आमचे मदें आसता तो थोड्या दिस